शाळा सुरू जाल्यात। 2 वर्सांनी भुरगीं उमेदीन आपापल्या शाळांनी भितर सरल्यात। सरकारी इच्छे प्रमाण भुरग्यांक चक्क माथ्यार फुलांचो शिवर करून आनी तिबे लावन चक्क ओवाळून भितर घेतली। पूण चिंचोळे सरकारी मुळावे शाळा कापोतीन धापिल्ली दिश्टी पडली। अशें कितें आसा काय धापून दवरपा सारकें? पालकांक प्रश्न पडला आसतलो। हो पळयात तिसवाडी चिंचोळचे शाळेंतलो देखाव। भुरगीं खंय धार्मीक वा सांस्कृतीक कार्यावळीक वचनात शाळेंत आयल्यात। तिबो लावन फुलां शिवरून आनी ओवाळून शिक्षिका तांकां येवकार दितात। शाळेंत बेटी बचाव बेटी पढाव अधिकार अभियान अशें बरयल्ले तकटे दिश्टी पडटात। पूण तेच बरोबर लाकडी पाख्यांक वायटी लागल्या, कांय कडेन कामी तुटल्यात, रंग गेला अशें पळोवपाक मेळटा। अशा वातावरणांत भुरग्यांक कसलो अधिकार मेळटलो काय? हें नेमकें कसलें अभियान? शाळा दुरुस्त करचे आदीं घाई बोळांत भुरग्यांक भितर भरली काय कितें? पालकांचे तकलेंत हे प्रस्न आसात। गोवा 365 खातीर चिंचोळेच्यान रमेश नायक राऊत।